देवाची उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. मोगाचे इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी 12 शिसांच्या आपोवण्या विशीं आयकता. दर एकल्या शिसाचें नांव कांय फावटी ताच्या बापायचें नांव, ताचो वावर वो जिवितांत ताणें विंचलोलो भेस ह्या सगळ्या गजालांची बारीक म्हायती आमकां हांगा मेळटा. ह्या 12 शिसांचो जोमो एक विचित्र जोमो कसो. तातूंत रोमकारांक वावुरपी माथेव नांवाचो धोंड वसूलदार आसा आनी सिमाव नांवाचो देशभक्तीकूय आसा. पेद्रू सारकेलो अणभवी फुडारी आसा आनी जुआंव तसलो तरणाटो लेगून. जाकोब आनी जुआंव तर जेजूच्या राज्यांत पयले वयले सुवाती आपणाक सोदताले, पूण जुडास जेजूक विकूंक सोदतालो. तरी ह्या वेगवेगळ्या स्वभावाच्या मनशांक जेजू एकठांय हाडटा, कारण क्रिस्ताचें मिसांव देवाचें मिसांव. तांकां एकवटायलें. सुम्याचें मिसांव कितें? देवाचें राज परगटप. तुका आनी म्हाका लेगून ह्या मिसावांत वांटेली जावंक एक आपोवणें आसा. जेजू आमकां दर एकल्याक नांवान आपयता. आमचें उणेपण ताका कळीत आसा. देवाच्या राजाची संदेशकारां जावंक देवाचो आदार आमी मागुया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवन म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल राव, बरवाशान राव.